वास्को एका अनोळखी मनशान एटीएमांतल्यान एकल्याच्या अकाउंटांतल्यान 11,000 फारायले। एका कामगाराचो वास्को बँक ऑफ बडोदाच्या बँकेन अकाउंट आसा। अकाउंटांत पयशे भरून आयले उपरांत ताच्या फ्रेंडा कडल्यान एकल्यान बँक ऑफ बडोदाचो अकाउंट बंद जाला म्हणून सांगून ताच्या डेबिट कार्डाचो नंबर घेतलो। उपरांत ओटीपी घेतलो आनी ताका तोपी घाली। पुलीस चौकशी करतात। दोस्त पैसा डाल के जा रहा था, 10-15 मिनट बाद फोन आया कि तुम्हारा अकाउंट बंद हुआ। हमारे दोस्त का बंद हुआ बोल के तो बोला कि तुम्हारे दोस्त का कोई अकाउंट नंबर रहेगा एटीएम का, वो नंबर दो। नंबर देने के बाद बोला, ये नंबर देने के बाद फिर बोला 2 मैसेज आएगा सर। 2 मैसेज आया तो मैं दोनों मैसेज आया कि बोला कि जब मैसेज आएगा तो उसका कोड देने का। कोड दिया मैं। कोड देने के बाद फिर पहला कोड दिया तो 4,999 कट हुआ। फिर दूसरा कोड दिया तो 6,000 कट हुआ। तो बोल रहे हैं सर हमारा गलती नहीं है, तुम दूसरे नंबर क्यों दिया। कामगार 2 जण काल सुटी करून पेमेंट मेळिल्ली आमकां। पेमेंट मेळ्ळ्या नंतर मागीर तेमकां ते डिपॉझिट करता म्हणून काल सुटी घेयले, दोगांना सुटी घेयले आनी बँक ऑफ बरोडान डिपॉझिट केले। काल सांजचे दनपारचे डिपॉझिट केले आनी ह्या मनशाक फोन येयलो ह्या भुरग्याक की तुजो आपण बँक ऑफ बरोडाच्यान उलयता, तुजें अकाउंट क्लोज जाल्लो आहा, तर तुजे फ्रेंडा जो आनी कोणाक रिलेटिव्ह तेजो कार्डाचो नंबर आसता 12 डिजीट तो नंबर आसता तो दी म्हणपा लागलो। तेणें बाबड्यान एक विचारलो आनी ह्या भुरग्यान ताका नंबर दिलो आनी त्या भुरग्याक परत फोन येयलो आनी तो मागीर म्हणपा लागलो अशें कोड येतलो तेजे नंबर एक्टिवेट करपा लागून। सो कोड येयलो तसो कोड आपल्याक दी म्हणपा लागलो। तर तेणें सादे प्रमाणान फोन येतार कोड येतार परत रिटर्न ताका कोड दिलो। कोड दिवन मागीर परत तेजे ऑलरेडी पयशे मायनस जाले, पूण हे बाबड्या वर्कर्स न्ही, लेबर क्लास शिकलो ना कांय ना, सादेपणान परत दिलो कोड। सो आशिल्ले तेजे परत आनी 10,000 गेले। सो टोटल मोरलेस अरावंड 11,000 तेजे डिडक्ट जाले अकाउंटाचे। अकाउंटान तेच आतां मेन आतां ते अकाउंटाक डिपॉझीट केले कशें ते आतां मेन तेय दुबाव आहा। आतां बँक ऑफ बरोडा बँकेंतल्यान कितें लिंक आसता न्ही बँकेर, तेच एसिस्टंट मॅनेजर विचारलो तुमचे हांगा डिपॉझीट केले इमिजिएट तेमकां कशें कळ्ळें की हेमी बँकान पयशे डिपॉझीट केले। ह्या तर तुमची इनवॉल्वमेंट आसतलो, सपोज तुमची ना जालो तर बी दुसऱ्या ब्रांचाच्यान इनवॉल्वमेंट आसतलो ना, तेमकां कशें कळटलें की पयशे सो एंड सो अकाउंटाचेर। एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी आनी शेतकी खात्यान मेळून म्हापशा एग्रीकल्चर एक्सपो दवरला। म्हापशा पयलेच फावट असो एक्सपो जाता। गोंयकारांनी चडांत चड ऑर्गॅनिक पद्दतीन शेती करची म्हणून शेतकी मंत्री रमेश तवडकार उलयलो। एक्सपो आयतार मेरेन चलपाचो। वेगवेगळे टेक्निकल सेशन आसा आनी ताजे बद्दल तुमकां म्हायती आत्मा नॉर्थाक डिटेल तुमकां बरयलें आसता खंय तरी। एक आत्मा नॉर्थाचो स्टॉल जो आसा तातूंत तुमकां मेळटली। वेगवेगळे पळय जे कार्यक्रम आसा आतां फाटल्यान कंटिन्युअस तांगेले टेक्निकल नॉलेजाचेर म्हणजे वेगवेगळे तांत्रीक ज्यो गोश्टी आसा ताजी म्हायती दिवपा खातीर फाटल्यान तांचे प्रोग्राम चालू आसतले आनी तातूंत ज्या ज्या विशयांक तुमकां आवड आसा त्या त्या विशयांक तुमी हांगा हजर रावपा जाता। आज आमी ऑर्गेनीक पद्दतीचो शेती म्हणजे आस्पाव करपाची आवश्यकता आसा, कारण आज हल्ली आमी देशांतलें सिक्कीम राज्य आसा एक ऑर्गेनीक राज्य म्हणून डिक्लेअर जाल्लें आसा आनी ताणें मोठें एक्झिबिशन भरिल्लें आमच्या घरांत तर तांकां शेतकऱ्यां कडेन उलोवपाची डायलॉग करपाची एक संदी मेळ्ळी आनी त्या भागांतले शेतकरी म्हणटाले की आमी जे शिक्षीत तरूण जे आसा आमच्या भागांतले आमच्या राज्यांतले जाल्यार 50% तरूण हे शेती कडेन वळले गेल्ले आसा अशा तरेचें म्हणणें आशिल्लें। ताचें कारणच अशें की ऑर्गेनीक पद्दतीचो आस्पाव केल्यामुळे मालाचो दुप्पट किंवा 3 पटीन ताका भाव नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल मार्केटान मेळटा अशा तरेचो विश्वास। 16 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केले म्हणून आरोपावेल्यान म्हापसा आनी पर्वरे पुलिसांनी दोगा आरोपींक अटक केल्या। दोगांय आरोपींनी 2 वेगळ्या सुवातींचेर खंय ते अल्पवयीन पीडित चलयेचेर अत्याचार केलो। इतले मजगतीं म्हापशा पुलिसांनी एके नायजेरियनाक कोकेना सयत धरला। ताचे कडेन 3 ग्राम कोकेन मेळ्ळा। FC गोवाच्या प्लेयरांनी तांकां घालून दिल्लो रोल सारको केलो ना, नाजाल्यार टीम जिखपाची म्हूण चिको म्हणटा। मॅची उपरांत तो हताश जावन मिडिया कडेन उलयलो।
तिसऱ्या ISLच्या सेमीफायनलीत FC गोवा पावचे ना. बिरेस्तारा फातोड्यात जाल्ले डू ऑर डाय मॅचीत FC गोवाक एथलेटिको दे कोलकातान 2-1 मारले. FC गोवाच्या 12 गेमींनी 11 पॉइंट आसात. Ficam demonstrado, acabei de falar isso agora para todos os jogadores que com falta com disciplina nas funções que cada um tem, eu me senti muito envergonhado de ver o time terminar todo mundo lá na frente, totalmente desordenado nos últimos minutos, quando a gente ainda tinha chance de fazer um gol. E isso foi um desrespeito muito grande. Even I told you the players now that team just win if they are disciplined. And I got really ashamed in the end of this game. Our team played all disorganized there. We had time to win the game and we are not disciplined and we are like all disorganized on the pitch. So I told them that I got very ashamed to see our team this way. Você pode ganhar e perder jogo nos últimos minutos. A gente já ganhou o jogo assim. E hoje perdemos mais um assim. Isso eu avisei para eles que a gente não tivesse, não se desorganizasse, não todo mundo quisesse decidir. É um jogo coletivo. A parte individual ganha jogo, mas não ganha campeonato. Então hoje todo mundo nos minutos finais quis ser o herói do jogo e virou uma avenida o nosso time. Fiquei com pena de ver o Richard sozinho contra 4. 2 vezes seguida do Kokata, até que uma hora fizeram gol. I told them that sometimes we win games in the last minutes. This time we lost. But today everyone wants to be a hero, and they were all disorganized on the pitch. We could have won the game if we had kept organized our team, everyone playing our own functions and all. And I was a pity with Richarlison alone against 3 players there in the counter-attack. E isso não é admissível no time. Isso aí, a gente não treina dessa forma, a gente não joga dessa forma e quando todo mundo quer fazer o seu herói, acaba a gente se desorganizando. Isso foi o que aconteceu hoje no final do jogo. And we cannot admit something like that because we don't practice this way, we don't play this way. We have everyone have your own function there, but that time everyone wants to be a hero and be the hero of the match, win the game alone, and this is a collective game, it's not an individual game. हे खबराचित्र हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.